विषय आशिल्ले ऑन द आल्वारा लँड होल्डिंग तांच्या भागांचे सर्वसामान्य लोक आसा जे गरीब लोक आसा इल्ल्यांक अजून कायद्या बद्दल खबर ना, इल्ल्यांक अजून कशें एप्लाय करपाचें खबर ना, इल्ल्यांक ट्रान्सलेशनाक प्रॉब्लेम आसा, काही वेगळे वेगळे विषय जे सगळे गरीब लोकांचे आशिल्ले ते विषय रिप्रेझेंटेशन घेवन विश्वीत आयिल्लो अलॉंग विथ झेडपी आनी सरपंच ऑफ डिफरंट पंचायत अंडर 70 तालुका. ताजे खातीर ताणें जे रिप्रेझेंटेशन दिलां ताजेर तांचो एक मेन मागणी आसा की एडिशनल टायम दिवचो म्हणून. कायद्या प्रमाणे ऑलरेडी प्रोविजन आसा एडिशनल टायम दिवपाक वेन गव्हर्मेंट हॅज टू टेक अ डिसिजन ऑन द केस वीच कम्स अक्रॉस. ताजे खातीर प्रिंसिपली वी आर ओके टू गीव 70 एरिया एडिशनल टायम तो लिगली करून घेवन तांकां हें करप कित्याक प्रोविजन इन द एक्ट ऑलरेडी आसा. सो एक सर्क्युलर येवन त्या मामलेदाराक आनी तांकां इन्फॉर्म करून तांच्या कडल्यान एक्सेप्टन्स ऑफ एक्सेप्टन्स ऑफ एप्लिकेशन्स ऑफ फॉर आल्वारा लँड्स दॅट हॅज टू बी डन म्हणून ते एक तांच्या कडल्यान करून घेवपाचे जे जी विश्वेची मागणी तांच्या लोकांची मागणी जी आशिल्ली ती एक वी वील ट्राय अँड टेक इट अहेड. द एक्ट इज बेनिफिशियल टू द पर्सन हू वॉज हॅव्हिंग हीज लँड अंडर आल्वारा बट नॉट हॅव्हिंग अ ओनरशीप डॉक्युमेंट. ताज्या खातीर ह्या एक्टान ताका आपलो जमीन आपल्या कडेन हाडपाक कायद्यानुसार करूंक मेळटा. बट इफ इट इज अदर देन दॅट एनी अदर थिंग लायक पॉलिटिकल गिमिक्स देन इट इज अ डिफरंट इशू. हे जे लोक आयिल्ले ते सगळे जेन्युनिटी घेवन आयिल्ले आसा आनी तांच्या खातीर तो विशय जो विश्वेतान मांडला तोय जेन्युइन आसा. ताजे खातीर हो विशय वी वील टेक इट अहेड अँड एन्श्युअर दॅट फर्स्ट टायम इज एक्सटेंडेड फॉर पीपल ऑफ सत्तरी. एट द सेम टायम रिलेटेड अवेरनेस आनी जंय खंय तांकां कितें तांचे इश्यूज आसा ते क्लियर करतले. हे महिना 1.5 महिन्या भितर म्हाका दिसता लॉट ऑफ थिंग्स वील बी क्लियर. सत्तरीचे जनतेचे मनात वेगवेगळे विशय आयिल्ले आसात आनी म्हाका खात्री आसा की सरकारान जे पावलां घेतल्या की आल्वारा जमनीचो इशू रिजॉल्व करपाक म्हाका खात्री आसा की ह्याच सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तो इशू रिजॉल्व जातलो. पूण काही लोक असे बी आहा जे लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करतात. काही लोकांक म्हाका ते टिका करता की म्हाका कायदो म्हायती ना, हांव कायदो पास करतना थंय आशिल्लो. पूण कितें आसता जेन्ना नोटिफाय करता काही कायदे काही तरी दुरुस्ती करपाची गरज आसता. आनी म्हाका तरी दिसता की 5 रुपयाचो रेट जो लायला आमचो प्रयत्न आसतलो की रेव्हेन्यू मिनिस्टर कडल्यान श्री खंवटे कडल्यान ते 5 रुपयाचो 1 रुपया करचो. आनी आमी आयज विनंती केल्ल्यान आमकां तांणी अश्युरन्स दिल्ले आसा की टायम मुद्दत वाडयतले. जेन्ना आमी असले कायदे हाडटा त्या तरेन तशी फेसिलिटी मामलेदार ऑफिसान उपलब्ध जावंक जाय म्हणून आमी विनंती आयज केल्ले आसा. रेप्रेझेंटेशन तांकां दिल्लें आसा आनी कॉपी ती रेप्रेझेंटेशनाची मुख्यमंत्रीचे OSD श्री उपेंद्र जोशी त्यांचे कडेन त्यांच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्रीक धाडपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. पूण हांव एक सांगूंक सोदता की सत्तरीचे जनतेन मनान कसली शंका हाडूं नये, भंय निर्माण कोण करता हांकां बळी पडूं नाकात.